मनीस संवसारान जल्मता, ल्हान भुरगो जावन तो जल्मता, व्हड तो जाता, प्रायेन तो भरता आनी प्राय भरता आसतना तो बेस मोगाच्या भाव भयण्यांनो, बी किर्लता आनी किर्लल्लें बी व्हड जड जाता, जड जाल्लें बी व्हड रूख जाता आनी अशें रूख जाल्या उपरांत हें व्हड रूख फळां दिवंक आरंभ करता आनी फळां दिवन आरंभ करता आसतना प्रायेन तो वाडटा आनी ताचो प्राय भरता आसतना वेळ भरता आसतना तो मरण पावता आनी प्रकतेंत नपयस जाता। मनीस संवसारान जल्मता, ल्हान भुरगो जावन तो जल्मता, व्हड तो जाता, प्रायेन तो भरता आनी प्राय भरता आसतना तो बेस विंचता, काजरसो जाता, कुटुंबा जिवीत तो आपणायता, भुरग्यांक तो जल्म हाडटा आनी अशें प्रायेन तो भरता आसतना उतर प्रायेर तो पावता आसतना ह्या संवसाराक आदेवस तो मागता, देवासरसी तो वेता वा प्रकतेन तो नपयस जावन वेता। रूख आनी जड जावन मनीस वा मनजाती जावन आपल्या जिवितांत विविध हंत पाशार्ते करतात आनी मनशास्त्रज्ञ फ्रॉयड म्हणटा हर एक मनशाच्या जिवितांत 5 हंत आसात आनी एरिक एरिक्सन म्हणटा हर एक मनशाच्या वाडावळींत 8 हंत आसात आनी आयच्या ह्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा आमी काजारी जिवीत वा कुटुंबा जिविताचे 8 हंत नियाळूंक प्रयत्न करया। पयलो हंत जावन आसा सुरविल्लें कुटुंब वा हनीमून फॅमिली। प्रायेन भरलेलो चेडो वा चेडू काजारा बेसान ती एक जातात आनी अशें दोगी लोक आपले नवे कुटुंब बांदूंक ती आरंभ करतात। 2 कुटुंबांतावन ती येयल्ली दोगी जाणां तांचे संप्रदाय, तांचे संस्कृती ती घेवन येतात। तांच्या लागीं कुटुंबा जिविताचो अनुभव ना जावं ती काजारे विशांत समजणी वा अनुभव तांचे थंय ना, तरी पूण ती काजारे जिवीत आरंभ करतात। दोगी लोक सांगाता येवन एक कुटुंब बांदिल्ले म्हणलेले आशेन आपलें सुरवेलें जिवीत ते आरंभ करतात। दुसरो हंत जावन आसा बाळ कुटुंब वा इन्फंट फॅमिलीज आनी हो वेळ जावन आसा 2 वर्सां तावन 5 वर्सां म्हण आसर आनी ह्या टायमार ह्या नव्या काजारी जोड्यागेर भुरगें जल्मता आनी एक पटी भुरगें जल्मल्या उपरांत जावं ती थंयसर आर्थीक कश्ट तांचे थंय आसत, जावं ती भुरग्या जल्मा हाडचे कश्ट विशेश रितीन पतीन थंय आसतात, जावं ती भुरगें जल्मल्या उपरांत विशेष रितीन पतिनेचो आमी म्हणटा महत्व भुरगें जाता आनीक घोवाक थोडे पटी मोग वा ताचो हुस्को दाखोवंक ती चड फाटीं सरता, कित्याक भुरग्याक चड प्रामुख्यता दिता आनी अशें ह्या हंतार विशेष रितीन तांकां भुरगें म्हत्वाचें जावंक पावता। आनी तिसरो हंत म्हणटा आमी पळयता जावं ती सुरविल्ले हदप्राय वा प्री टीन फॅमिलीज आनी ही प्राय जावन आसा 6 सून 12 वर्सां आनी हांगासर भुरगें जल्मल्लें व्हड जाती आसता आनी परतून आर्थीक परिस्थिती ह्या हंतार आमी पळयता आनी भुरगे वाडून येवच्या ह्या भुरग्याक ते स्कुलाक दाखल करतात आनी घरा येयल्या उपरांत विशेष रितीन आवय जावं ती बापूय भुरग्याक ट्युशन घेता आनी हें सगळें आसता आसतना जेन्ना भुरगें घरांत रावन स्कुलाक वयतना आवय बापूय जावं ती आवय एकसूरपण भोगता, कित्याक भुरगें सगळो वेळ तांचे बराबर आसलें, आतां भुरगें तांचे थंय ना, आतां ते स्कुलाक गेले देखून एकसूरपण तांकां भोगचें आमी पळयता आनी हांगासर हो जावन आसा एक म्हत्वाचो हंत कुटुंबा जिविताचो। उपरांत आमी पळयता हदप्रायेचें कुटुंब वा टिनेज कुटुंब आनी हांगासर तांची वर्सां जावन आसा 13 जावन 19 वर्सां म्हण आसर आनी ह्या टायमार भुरगीं व्हड जातात, भुरगीं हदप्रायेचेर येतात जावं ती टिनेज भुरगीं जातात, तांच्या शिकपाक ती मेतेर जातात। सांगाताच आर्थीक परिस्थिती हांगासर आसता जाल्यारय थोडे पटी भुरगीं दुसऱ्या मादक द्रव्यांक वा वायट चालींक वळख जावचे संदर्भ हांगासर आसत आनी ह्या टायमार आवय बापायक चड दूख भोगता आनी तांच्या जिवितांत भुरग्यां पासून थोडे कश्ट दुख सोदची परिस्थिती ह्या हंतार आमी पळयता।
आनी पांचवो हंत जावन आहा आमी म्हणटा तांची कुटुंबां आरंभ करचो, एक भुरग्यांनी कुटुंबां बांदचो एक हंत वा लॉन्चिंग फॅमिलीज. ही विशेश जावन 20 सून 30 वर्सांची प्राय. भुरगीं शिकपा वा कामा खातीर दुसऱ्या गांवांत ती वेतात आनी एकपटी भुरगीं शिकून वा काम करूंक आरंभ करता आसतना आवय बापूय आपल्या भुरग्यां विशयांत वा भुरग्याच्या काजरा विशयांत चिंता पाठयतात आनी अशें ह्या हंतांत आनी भुरग्याच्या फुडारा विशयांत चड चिंतचें ह्या हंतार आमी पळयता. आनी मुखलो हंत जावन आसा आमी म्हणटा मध्यंतर वर्सांचो हंत वा मिडल एज फॅमिलीज 31 आनी 40 वर्सां हांगासर. आनी हांगासर म्हत्वाचे एक परिणाम जावन आसा स्त्रियांचो म्हयन्याचो आमी म्हणटा स्त्राव वा मेनिस्ट्रल पिरियड तो स्टॉप जाता. हाचो परिणाम जावन थोडे फावटी स्त्रियांचेर परिणाम जाता, हो परिणाम भुरग्यांचेर वा कुटुंबाचेर थोडे फावटी जावंक पावता. भुरग्यांच्या काजरा विशयांत लागशिल्ली तयारी ती करतात, मात्र न्हय तांची भलायकेंत आमी म्हणटा एरोपेरू वा वयर सकल जावचे संदर्भ हांगासर आमी पळयता. आनी 7वो हंत आमी पळयता जावन ती खाली घोटेर वा एम्प्टी नेस्ट आमी म्हणटा 40 एक आनी 50 वर्सांची प्राय. आनी ह्या टायमार आतां भुरगीं येदोळूच काजर जाल्ली आसात, केवल आवय बापूय मात्र आसतात आनी अशें ती एकसूरपणान भुरगीं नासतना जें ताणें आदीं आरंभ केल्लें जिवीत सुरवेलें एकसूरपणान घोव आनी बायल सेम परिस्थिती हांगासर येता. आनी निमाणो हंत जावन आसा आमी म्हणटा निवृत्त जाल्लें कुटुंब वा फॅमिलीज इन रिटायरमेंट. आनी हें जावन आसा 51 आनी मुखार प्राय. आनी हें जावन आसा तांचें मे बी एक तांच्या काजारी जिविताचे गोल्डन जुबलेचो संदर्भ. आनी अशें ऑलमोस्ट प्राय भरती आसता आनी भलायकी बिगडती आसता आनी अशें तांचें काजारी जिवीत ती मंदरून वेती आसतात. आनी हें जावन आसा जराल रितीन काजारी जिवितांत आसचे म्हत्वाचे 8 हंत. आनी मोरेचें जिवीत आज आमी मोरेचे मायेक मोंती मायेच्या सायबिणीच्या मानाक नव्यान चलयत आसतना मोरेचें जिवीत आमी पळयल्यार तिच्या जिवितांत हे सर हंत तिणें अनुभव केलात. भोवशा जुजे बेगीच मरण पावल्यारय कुटुंबा जिवीत बरे भशेन ती जियेला. तर आमच्या मुखार 3 सवालां आमी विचारया. ह्या सर हंतांनी आमची मनस्थिती कशी आमी दवरता. आनी दुसरें, हर एक हंतार हांव पावतना कशें हंत हांव हे समजता. आनी तिसरें, ह्या हंताची जबाबदारी समजून हांव कशें म्हजें कुटुंबा जिवीत फुडें सरून वेता. तर मोरे मायेची देख आमी घेवया. मरेन हे सगळे हंत बऱ्यान ती जियेला आनी आमचें कुटुंबा जिवीत बऱ्यान जिवंक आमकां आदर्श आनी प्रेरण ती जावन आसा. तर मोरे माये संगे आमचो काजारी साक्रामेंत आनी कुटुंबा जिविताचे विविध हंत जबाबदारेन आनीक आमी एक बऱ्या मनान जिवंक तीच मोरी माय आमकां आदार दिवं दी. आमेन.